मंत्रीची उर्बे बरीत परबिदीत हांव गौरीशपुर बामणकर 10 AM ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांखळे बाजारांतल्या 3 दुकानांक लागलो उजो. सुमार 50 लाखांचे जाले लुकसाण. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास. माजोर्डा बैलाच्या हल्ल्यात एकल्याक जाग्यारूच जालें मरण. जाल्यार 4 जाणांक दुखापत. धिरयेच्या वेळार मरण आयिल्ल्याचो दुबाव. पुलीस तपास चालू. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आनी सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स पीपीपी तत्वाचेर घेतले बांदकाम. केंद्राच्या एनबीसीसी कडेन केले कबलात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. ओमकार हत्तीच्या पुनर्वसना खातीर महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारा कडेन उलोवपास चालू. हत्तीक सुरक्षीतपणान करतले स्थलांतरीत. हत्तीक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांचे दितली भरपाय. मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. 2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आनी कामगार उरचो ना बेकार. MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार थारला यशस्वी, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आमच्या कार्यालयात प्रवेश करपा खातीर बेंजीन मागची माफी ना जाल्यार भाजपाची बेंजीक शिटकावणी. तुमकां हलक्यानूच घेतले जायते करात, आपाचे भाजपाक प्रत्युत्तर. आणि आता खबरो विस्तारात. माजोर्डा बैलाच्या हल्ल्यात चांदरच्या एका राजेश निस्तानी ह्या दादल्याक जागेरूच मरण आयले. जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचे आयकुपाक येता. धिरयेच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा. कोलवा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोंयांत कायद्यान धिरयांच्या आयोजनाचेर बंदी आसा. तरी आसतना खास करून दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन जाता. हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंयांत धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान मागणी केल्ली. धिरयो कायदेशीर करपा खातीर विचार करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्लें. पूण अजून मेरेन धिरयो कायदेशीर जावंक ना. सोमारा माजोर्डा वाठारांत बैलाच्या हल्ल्यात चांद्राच्या राजेश निस्तनी ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. धिरयोच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आयज माजोड्डे हांगा बुल फायट जाली आनी ह्या बुल फायटी भितर एकल्याक आपलो जीव गमोवचो पडलो. ताचें नांव आसा राजेश निस्तानी आनी ताजे नंतर 4 जाण जे आसात ते इंजर्ड जाल्ले आसात. घेराचेर एक्चुली बंदी आसा. वेगवेगळी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. मामलेदारा अंडर प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक कमिटी फॉर्म केल्या. तरी आसतना कोलवा ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिस्डिक्शना भितर सर्रास गॅरेज जातात आनी हाजेर पुलिसाचो कांय कंट्रोल ना. कोलवा पुलीस स्टेशनाकच हाजे पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक वारका हांगा एक असोच भुरगो गॅराचे हातूंत बैलान एटॅक केल्ले कारणान मेल्लो काही म्हयने फाटीं. आनी आतां हो दुसरो बळी ह्या वर्साचो गॅराक लागून गेल्लो आसा. बैलान शींग तोपिल्ल्यान राजेश मस्तानीक मरण आयलां हें कळटा. आतां प्रश्न येता तो पुलीस हांकां कंट्रोल करपाक पावतले काय ना, काय फक्त गॅरा अशीच चालू उरतली आनी लोकांचो जीव वचत रावतलो. पयलीं जनावरांचे जीव गेल्ले, आतां मनशाचो जीव वचपाक लागला. हो ह्या वर्साचो गॅराच्या भितर गेल्लो दुसरो बळी. सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे कोलवा पुलीस हाजेर ऑफेन्स घालपाचे तयारेन आसा. म्हणटकीर कितें खातीर मरगांवच्या नांव गौरव. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आनी सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदपाक घेतले. ह्या खातीर केंद्राच्या एनबीसीसी कडेन कबलात केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच सगळ्या सरकारी बिल्डिंगाचे पाखे दुरुस्त करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. सरकारी बिल्डिंगांच्या पुनर्बांधणी खातीर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशना वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो केटीसी बस स्टँड आनी सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदतले. सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स जे सरकाराचे आसात ते आमकां मेळटले. वयले जे आसतले ते तांचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आणि नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड and redevelopment of the 7 projects of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Altino. Third one, construction of the Prashasan Stambh administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santiraj, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santiraj, plot 2.
redevelopment of the government garage, Ponji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. They all together 7 project आम्ही NBCCच्या वतीन घेतात आणि हे पुराय जे आसा पळय PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. हे प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डींग ही बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. सर्किट हाऊस जो आसा तो पूर्ण बिल्डींग बांदून ती 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन करून ते प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सायन. नेक्स्ट इज एन expenditure sanction for the roofing work of all the government buildings. For फाटे कोटी of PWD minister असताना पावसा पयलीं सगळ्यो various government buildings त्यांची roof ही पिड्यार जाली. ही सगळी roof जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या. नवीन PWD मिनिस्टर फॉलो बी करता. 15 वर्सां वेल्यो सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करता. केंद्राची येवजण आणि तांचे इन्सेंटिव्ह मेळोवपा खातीर ह्यो गाडयो स्क्रॅप करता. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेत बदल केला. हातूंत नोडल एजन्सी आणि ट्रेनिंग पार्टनराचो आस्पाव केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. The scrapping of all the government vehicles older than 15 years through the residential vehicle scrapping facilities RVSF establishment in the state of by availing the incentives under the Part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of India scheme जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ले सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हीकल जी RVSFच्या अंडर गोंयांत एस्टाब्लीश केला ताका ह्यो व्हीकल दिवपाचें पयलीं मेला घेताले सगळे घेताले पयले परत ओके तशें डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी ताचो रेट ठरयला 15 इयर्साची आनी गव्हर्मेंटान कितें जालां गोंयांत फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लीश केला आनी ताका जर तो बिजनस मेळना आमचे रन जावप बरें कठीण आसा. दुसरी गजाल आमी हे जर फास्ट ट्रॅक केले जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां वयल्यान इन्सेंटिव्ह मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान. ते इन्सेंटिव्ह जर घेवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो. सो दॅट आमी प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हे सरकारी जमनीत बांधता तेन्ना लोकांनी ह्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही. हे प्रकल्प आयले जाल्यार थळव्यांक नोकरेची संद मेळटली म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांदता. ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणां विरोध करता तांकां म्हाजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पयलीं त्या थंयच्याच लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळी म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचे कितें ह्या सगळ्याच थंयच्या लोकांक मेळटले. ही विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला. फुडल्या कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दिवचले इंटलेक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतां पर्यंत आमी 12 लिजीस हे ऑक्शन केल्यो. भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा येता त्या मार्च पर्यंत 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ बेल्ट म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी सरकार. ओमकार हत्ती विशीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारां मदीं समन्वय सुरू आसा. रान खातें आपापल्या परीन वावरूत आसा. ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न चालू आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हत्तीक लागून ज्या शेतकाऱ्यांचें लुकसाण जालें तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 5 दीस जाले तांबोशे वाठारांत थाट मारून आजून आसा. ओमकार हत्ती विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न केलो. सर ओमकार हत्ती जो आसा ताका सर वंतरा हांगासर शिफ्ट करतले म्हटला. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकांतलो हाजे कडेन उलयला कॉर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा त्या तिगांचे करून ओमकाराक जो आहा पळय न्ही हो व्यवस्थीत सेफ जाग्याचेर पावोवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा कॉर्डिनेशन चालू आसा जाता तितके बेगीन पावतलो आमी जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शक्य ताका कॉम्पेन्सेशन दितात समाज वरवीं रामा काणकोणकरा वयल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर शुक्रारा आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाल्ली. ह्या सभे उपरांत लोकांनी भाजप कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली. ह्या वेळार आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान भाजप कार्यालयांत प्रवेश केल्लो खंय. ताच्या ह्या कृतीचेर भाजपान तिडक उक्तायल्या. ह्या कृतीक लागून वेन्झीन माफी मागची म्हणून भाजप सांगता. तुमच्यो बायल्यो तुमकां दिसतात रामाक बायल ना रस्त्यार पडून जे मेल्यात तांच्या फॅमिलीचें कितें ह्या विशयाचेर तुमकां तुमच्या सरकाराक प्रश्न करीनचो दिसना काय कितें म्हणून आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रश्न केल्लो. रामा काणकोणकरावेल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर आझाद मैदानाचेर जाल्ले सभे उपरांत लोकांनी भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली. ह्या वेळार आपाचो आमदार वेन्झीन खंय भाजपाच्या ऑफिसांत प्रवेश केल्लो. हे कृती खातीर भाजपान वेन्झी कडल्यान जाहीर माफी मागल्या. हे खातीर भाजपान वेन्झीक 3 दिसांचो वेळ दिला. वेन्झी माफी मागना जाल्यार वेन्झी आड कारवायेची शिटकावणी दाजी साळकारान दिल्या. वेन्झीन प्रवेश केलो तेन्ना तुमच्या ऑफिसान बायलां आशिल्ली ती तुमकां दिश्टी पडली पूण रामाक बायल ना हेर बाकीचे कडेन कोणाकोणाचेर अन्याय जातात तांकां फॅमिली ना रस्त्यार पडून जे लोक मरतात तांकां फॅमिली ना ह्या विशयाचेर तुमी केन्ना तुमच्या सरकाराक प्रश्न केला का म्हणून आपान भाजपाक उरफाटो प्रश्न विचारला. जो प्रोटेस्ट जालो ज्या तरेन हो प्रोटेस्ट जालो म्हाका दिसता ताजेर आमी सगळे निशेध करतात आनी रस्ते अडवप आनी लोकांक सामान्य जनतेक त्रास करप म्हाका दिसता हे आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे वटेन आमी निशेध करतात आनी जे कोणे अशें केलां तांकां आमी शिटकावणी दितात की अशें जनतेक वेटेक धरचें न्ही म्हणून. दुसरी गजाल जेन्ना हे सगळें जालें तेन्ना आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे वेन्झी विएगस हो म्हणजे बार्जीन म्हणटा तशें ट्रेसपास ताणें केलें आनी सगळे मॉबाक घेवन केलें ताजें आमी खंडन करतात. आनी जे हांगा महिला आशिल्ल्यो आमकां इतलें विचारपाचें आसा की हांगा महिला भरपूर आशिल्ल्यो कार्यकर्ती आशिल्ली तांकां फाल्यां त्या मॉबान कितें केल्लें जाल्यार हाजो कारणीभूत कोण आसपाचो हांगा कोणाक कोण जबाबदार आशिल्लो. त्या खातीर आमी वेन्झी विएगासान केल्ल्या ह्या म्हणजे वायट हे म्हणजे सॅड आमी खंयचे वेन्झी विएगास आनी हांव करतलो एक आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. म्हाका ताका विचारून दिसता भारतीय जनता पार्टी केस इन्व्हेस्टिगेट करताली काय कितें तुम्ही आमच्या ऑफिसाचेर मोर्चा हाडपाक आमच्या ऑफिसाचेर हे करपाक भारतीय जनता पार्टी ही केस इन्व्हेस्टिगेट करनाशिल्ली पुलीस करताली. तू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तुका जाय आशिल्लें जाल्यार सविस्तर तूं एसपी कडेन डीजीपी कडेन टायम मागून तांचे कडेन ह्या केसी बद्दल डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें. हांगा येवन एक पब्लिसिटी स्टंट ताणें जो केला हाजो आमी निशेध करता आनी ताचे कडल्यान पब्लीक एपॉलॉजी म्हाका दिसता आमी मागतात की 3 दिसां भितर ताणे ह्या कारणा खातीर पब्लीक अपॉलॉजी करची. भारतीय जनता पार्टीची फॅमिली खूब व्हडली आसा हांकां कोणेच हलक्यात घेवचें न्ही. आमी शांत पद्दतीन आमी सगळो आमचो कारभार करतात आनी ह्या शांततेचो गैर फायदो नाल्यार गैर हे वर्तन कोणे करचें न्ही. आमचे पासियेस पळोवचें न्ही कित्याक आमी फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार आमी कोणाच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालपी अशें आमी करपी आमची पार्टी न्ही. आम आदमी पार्टी बिना हाच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पॉलिटिकल ऑफिसांचेर मोर्चा घाल्या तेन्ना ताणें तुमकां धमकी दिल्यो ना न्ही. कारण डेमोक्रेटीक रायट तो तुमच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालूं ना. ते म्हणटा आमची बायलां आशिल्ली आनी रामाक बायल ना रामाक फॅमिली ना ताच्या घरा भितर भुरगीं ना बाकीचे जांचे रेस्टॉरंट येता तांकां फॅमिलीच ना जे रस्त्यार मरता तांकां भाव ना तांकां भयणां ना तांकां आवय ना बायल ना. तेन्ना कित्याक प्रश्न करना भारतीय जनता युवा मोर्चा रस्त्यार येवन कित्याक सांगना आमचे रस्ते मोडल्यार चीफ मिनिस्टर सारके कर म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. धार्मीक विधी सयत घटस्थापना करून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत नवरात्री उत्सवाक सोमारच्यान व्हडा उमेदीन सुरवात जाली. त्या निमतान सगळे कडेन मंगलमय वातावरण फाकिल्लें आसा. नवरात्री उत्सवा निमतान गांवकार वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळांत श्री दुर्गा मातेची 9 रुपां दाखोवपी मुर्तीचें पुजन केलेलें आसा. फळां फुलां पासून इको फ्रेंडली सजावट लेगीत केलेली आसा. अंदू 10 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो अशें मंडळान सांगलां.
जाल्या उपरांत आयज नवी मुर्ती शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्री महागौरी सिद्धिदात्री हे 9 देवीचे रूपान आता पूजा दान आता पाठ वाचनाक सुरवात जाली. पाठ वाचन जाल्या उपरांत दनपारां आरती तीर्थप्रसाद जातलो. तीर्थप्रसाद जाल्या उपरांत सांजचे 6:30 सुरज सहकारी आणि साथी कलाकारांचे भजन आसतले. त्या उपरांत 8:30 पुराण वाचन आसतले. पुराण वाचन जाल्या उपरांत प्रसिद्ध कीर्तनकार अ.ब.प. हैवत भंडारे यांचे कीर्तन आसतले. कीर्तन जाल्या उपरांत आरती तीर्थप्रसाद जातलो आणि पंचमी 5वे माळेक 26 तारखेच्यान देवी घरारात दवरली वयतली आणि शेवटच्या दिसा नवमी दिसा रातचे देव देवणात आणि भुतनाथ आदी तरंगां बसयली वयतली. नवरात्री उत्सवाचो पयलो दीस आमी सुरवात केल्ली आसा. पयलो दीस म्हटल्यार पयले दिसा आमी ग्रामस्थांचे 4 चौगले पयलीं देवाक अभिशेक केलो. मागीर देवाचें घटस्थापना करून ब्राह्मणा कडसून पुजा अर्चना केली. आयचो पयलो दीस देवीक 4 चौगुल्यांनी देवीक माळ घातली. मागीर देवीक माळ घालून श्रवणाक पंचायत देवताक माळ घातली. मागीर 4 चौगुले आपल्या कुळाक वचून मूळ कुळाक आनी मूळ पुरुशा कडेन माळ घातली आसा. अशी आयची आमी सुरवात नवरात्राची सुरवात केल्ली आसा. आनी सांजचे नवरात्र उत्सव सांजचो भजनाचो कार्यक्रम सहकारी दवरलेलो आसा. नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्ताचेर भारतीयांक केंद्र सरकारान GST दरात कपात करून थाकाय दिलेली आसा. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून गरजेच्या वस्तूंचे दर आतां बरेच देंवतले. वखदां, सदच्या जिणेक लागपी वस्तू, भलायकी आनी विमो तशेंच ऑटोमोबायल उत्पादनांचेर दर देंवतले. पळयात पुराय बातमी. नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तार केंद्र सरकारान GST बाबतीत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णया उपरांत भारतीयांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. ह्या निर्णयाक लागून सदच्या जिणेंत वापरात आशिल्ल्यो साबार वस्तू सवाय जाल्यात. 22 सप्टेंबर सावन वट्ट 375 वस्तूंचेर पुराय देशभरात नवे GST दर लागू जातले. हातूंत रांदचे कुडींतले सामान, अन्न पदार्थ, साबण, वखदां, ब्रश, टूथपेस्ट, भलायकी आनी जीवन विमो सयत ऑटोमोबायलाचे दर देंवला. आता मुखेल रुपान GSTचे फक्त 2 स्लॅब आसतले. 99% वस्तू तशेंच सेवा एक तर करमुक्त आसतल्यो नाजाल्यार तांचेर 5% वा 18% GST आसतली. किराणा माल आदले दर 18, 12 आणि 5%. नवे दर 0 किंवा 5%. एकूण बचत 13% मेरेन. सदच्यो गरजेच्यो वस्तू आदले दर 18 तशेंच 12% आशिल्ले. नवे दर 5%. 13% मेरेन बचत. कपडे आणि जोती आदले दर 12%. नवे दर 5%. 7% मेरेन बचत. भलायकी आणि जीवन विमो आदले दर 18%. नवे दर 0. बचत 18% मेरेन. वखदां आदले दर 12%. नवे दर 0 तशेंच 5%. 7 ते 12% मेरेन बचत. स्टेशनरी सामान आदले दर 5 किंवा 12% आशिल्ले तर आता नवे दर 0 किंवा 5% आसतले. 7% मेरेन बचत. ट्रॅक्टर 1800 सीसी मेरेन सुमार 40,000 रुपयांची बचत. ल्हान मोटारी 1500 सीसी मेरेन सुमार 70,000 रुपयांची बचत. मोटरसायकल किंवा स्कूटर 350 सीसी मेरेन सुमार 8,000 रुपयांची बचत. टेलिव्हिजन सुमार 3,500ची बचत. AC सुमार 2,800 रुपयांची बचत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हलक्या प्रतीच्या मिणाचेर निर्गत ड्युटी वाडोवपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करचो अशी मागणी दिवचो सेजा मायनिंग ट्रक धनी संघटनेन केला. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी वाडोवपाचेर केंद्र सरकार विचार करता देखून ट्रक धनी अस्वस्थ जाल्यात. सोमारा मुंबयच्या पंचायत सभाघरात दिवचोच्या सेजा मायनिंग ट्रक संघटनेची सर्वसाधारण बसका जाली. ट्रक ओनर असोसिएशन सेजा मायनिंग भितरी माय ह्याच्या निगडीत सर्वसाधारण सभा सभेचे आयोजन मये पंचायतीच्या ओल्ड पंचायत हॉलांत आयोजित केल्ले. सगळे ट्रक बांधव जे आसा निगडीचे सगळे हांगासर एकत्रीत येयले एकत्रीत आणि काही गोष्टी हांगासर
एकमतान पास करता तितून त्या 12 चक्राच्यो ज्यो व्हेकल्स आसा कायम त्यो बंद करच्यो आनी जे कितें वयर मायनिंग जे काम जाता इंटरनल तशेंच एक्सटर्नल एक्टिविटी तेचेर आमकां प्राधान्य क्रमान काम दिवचें जेणे करून आमकां जे आमचें रोटेशन आसा कंपनीचे भावा तशें आमचें काम जातलें आनी आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्यांक बरो मोबदलो मेळटलो पेमेंट करायचो जेणे करून जे आमचे कंपनी आमचेर डिपेंड आसा आमच्या ट्रान्सपोर्टाचेर तशीच ट्रान्सपोर्टेशन आमी करता तेन्ना आमचेरूय आमची फॅमिली मेंबर्स तशेंच स्पेर पार्ट्सवाले मॅकानीक तशेंच आमच्यो ज्यो इतर जे आसा लोक ते आमचेर डिपेंड आसता आनी ताका लागून आमचे जे आमकां इन्कम येता तो इन्कम खंय तरी मातसो कमी पडटा तो जास्तीत जास्त जावचो असो आमी आयलो ताका लागून आमी कंपनी कडेन लाभ करतले आनी ज्यो मागण्यो आसा ज्यो आमी फॉलोअप करून ह्या ट्रक मार्गान आमी न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न करता त्यात आमी अशें म्हणटा की जो केंद्र सरकाराच्या विचाराधीन जो प्रश्न आसा की आमकां जे मिनरल ओराक 58% लो ग्रेडचो माल आसा ताका केंद्र सरकार 30% एक्सपोर्ट ड्युटी लावंक सोदता हांव केंद्र सरकाराक विनंती करता की आमची जी मायनिंग ब्लॉक आसा तेजो 58% लो ग्रेडीचो माल जास्तीत प्रमाणात वयता आनी जर मिनरल जे ओर आसा काडणाऱ्यांनी वेवसायीक जे आसा तेंच्यांनी जर हें बंद केलें जाल्यार तेजो फटको आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्या लोकांक बसून शकता म्हणून हो केंद्र सरकारान हेजेर जो 30% एक्सपोर्ट ड्युटी जी लावपाची आसा तो विचार करचो न्हू. सांखळे बाजारांतल्या काडा मार्केट ह्या इमारतींत आशिल्ल्या 3 दुकानांक राती सुमार उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकर हांचें दुकान जें आसा किराणा दुकान ताका उजो लागलो. सुभाष परब हांचें कपड्याचें दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हांचें दुकान लासून व्हडा प्रमाणांत तांकां लुकसाण जाल्लें आसा. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. नागिया ते हडफडे भलायकी केंद्रा मेरेनच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून मेरेन पुरोवंक ना. देखून सामान्य लोकांक ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करतना त्रास सोंसचे पडटा. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी हडफडे नागव्या पंचायतीचो सरपंच रोशन रेडकार हाणें दिल्या. रस्ते म्हणशीत जाल्यार आयज आख्यान हॉट इश्यू जाल्लो आसा आनी आरपोरा नागवान म्हणशीत जाल्यार सारके रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा आनी हेका कारणीभूत जावन आसा एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी दुसरें जावन आसा PWD डिपार्टमेंट. सो हांव मागता दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तर म्हणटले आपले जॉब जालो आपल्यान डिगिंग करून आपले कितें आहा तें इन्स्टॉल करपाचे खातीर केबलिंग केलें म्हणून पूण आयज PWDचें हें काम जावन आसा आनी हांव मागता तेंचे कडेन तेंच्यांनी हें जे पॉटहोल्स जाल्ले आसा ते डिगिंगाक लागून सो ते तेंच्यांनी रिस्टोर करचे म्हणून. कित्याक आयज हांव पळयता आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप करता आमचे JEE कडेन पण खंयसर तरी आमकां तेंचो सपोर्ट मेळना सारको जाय तसो. आतां सब स्टेशन अप टू ड्रीम सर्कल अप टू आमचो आरपोरा हेल्थ सेंटर कडेन टोटली डिगिंग करून तेंच्यांनी असो रस्तो जाल्लो आहा लोक आपलो जीव मुठीन घेवन भोंवता. सेम वे जाल्ले आसा हांगासर आमचो सेंट सेबेस्टियन चॅपल अप टू हेजे कडेन पासून नितीन शिरोडकराच्या घरा कडेन पासून. सो खंयसर तरी PWD जो आमचो नवो मंत्री जाल्लो आसा बाब दिगंबर कामत हेजे कडेन बरें एक्सपिरियन्स आसा. सो तेणीन खंयसर तरी लक्ष घालचें आनी तेज्या ऑफिशियल्सांक फिल्डार धाडून हें मातशें काम करून घेवचें अशी म्हाजी विनंती तेका. आनी जरी तर ही PWD ऑफिस ह्या 8 दिसां भितर काम करिना जाल्यार ज्या भाशेन कालच्या विकान कालागूट पंचायतीन ते फूल बॉडी गेल्ली पळय सेम वे पण वयताना आमी आमची बॉडीच वयची ना. आख्खे आरपोरा नागवेचे लोक तेंच्या ऑफिसान वचोन तेंचे कडेन अश्युरन्स घेतले ती करता काय ना पळय ते आनी तेंच्यांनी जर करिना जाल्यार फुडलें कितें करपाचें आमी जाय जाल्यार तुका रस्ता रोको सुद्दां करून उडयतले. कित्याक खरेंच लोक विटले हांगासर. ह्या आशिल्ले 10 AM हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी